बॉटॅनिकल सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यांनी 3 दिसाचे कोंकण फळाचे फेस्त आयोजीत केला। ह्या फेस्ता निमतान भुरग्यांक वेगवेगळी फळां आनी फुलांच्या जातींची वळख मेळटा, अशें बॉटॅनिकल सोसायटीचे सचिव स्टेला पिरीस हाणें सांगले। ह्या फेस्ताक पुराय 15 स्टॉल आसात, जे कोणे बरे वेवसाय करपाक सोदतात तांकां ह्या फेस्ताक संद मेळटा। दुसरे म्हळ्यार ह्या फेस्ताक आपली कला आनी वेगवेगळ्या फुलांच्यो आनी फळांच्यो जाती दाखोवपाची संद आसता। कोरोना महामारीक लागून 2 वर्सां हे फेस्त जावंक पावलें ना, पूण ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन हे फेस्त 3 दीस मनयतले अशें भांडारी प्रियंका नायकान सांगलें। प्रियंका नायक, आय एम द ट्रेजर ऑफ बॉटॅनिकल सोसायटी ऑफ गोवा। आणि आमच्या ह्या बॉटॅनिकल सोसायटी एवरी इयर आम्ही कोंकण फूड फेस्ट करतात। सो बिकॉज ऑफ कोरोना आम्ही 2 वर्सांचो आमचो गॅप पडलो आणि हे आम्ही ह्या वर्सा परत रिवायव केले कोरोना सबसायड जावन। तेव्हा आमचो 16th कोंकण फूड फेस्ट आम्ही ह्या फावटी सेलिब्रेट करता आणि आज आमचो फर्स्ट डे। सो तुम्ही पळयता हांगासर वेरियस स्टॉल्स आसा, आमचे कडेन नर्सरीज येयल्या, गोंयच्या भायरूय येयला आणि गोंयांतले आमच्या नर्सरी आसा। त्याच्याच बरोबर आमच्या कडेन प्रोसेस फूड म्हणजे कोण पापड करता, लोणची करता, तांकां आमी एक प्लॅटफॉर्म दिला। सो आमच्या गोंयच्या लोकांक एक आमी असो जागोय दिला की तेंच्यांनी तेंचे कला आसा, तेंची रांदपाची आसतली, कोणा कडेन झाडां आसतली, ती हाडून हांगा सेल करपाक शकता। त्याच्याच बरोबर आमी वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन्स दवरले, ते तुमकां लिजा आनी आमचे स्टेला एक्सप्लेन करता। सो ह्या फेस्टिवलाक वेगळ्यो नर्सरीज आयिल्ल्यो आसात, जी आपली झाडां घेवन आयल्यात आनी ते बरोबर हांगासर फळांची डिस्प्ले आसा, जंयसर आमकां वेगळ्या तराची फळां पळोवंक मेळटा, जी कोणी आमच्या यंग जनरेशन्सान पळोवंक नासतली, पण आमची जी जाणटी आसात तांकां कडेन ती झाडां खबर आसतली। सो हांगा धाकटी भुरग्यांक सुद्दां आनी व्हडल्यांक सुद्दां खूब शिकूंक मेळटा, झाडां वयल्यान फळां वयल्यान तांची वेगळी नांवां, तांची सायंटिफीक नेम्स जावं तांची लोकल नेम्स, सो कॉमन नेम्स आसतात ती।